वेळी मतदारसंघाचे आमदार क्रूज सिल्वा आणि येत्या गोंय विधानसभा अधिवेशनात समाज कल्याण खातीर 2 महत्वाचे खासगी वांगडी थाराव सादर केल्यात। पहिल्या थारावात आंतरधर्मीय समरसताये खातीर गांव पातळीचेर समिती स्थापन करपाविशीं, जाल्यार आसगांव प्रकरणात बावन्सरांचो गैरवापर जाल्लो तसो जावचो न्हय म्हणून ह्या बावन्सरांचेर नियंत्रण दवरपाविशींचो थाराव सादर केल्ल्याचे आमदार सिल्वा हांणी सांगलें। स्पोर्ट्सा खातीर आमचे ग्राउंड वेगवेगळे ग्राउंड अजून व्हडलो ग्राउंड बांदलो आहा तो अजून पासून ते सेकंड फेज स्टार्ट जालो ना। तेका सांजे रेवलांकूय आमचो एक ग्राउंड चालू आहा तो एक वर्सान ताका कंप्लीट जावचो आसलो अजून तो कंप्लीट जालो ना अजून काम चालूच आहा। ते भाशेन हे इश्यूज आहा ते आमी सोगतीं क्वेश्चन परतीं घायलो आहाय आनी न्यू इश्यूज कितें तेय आमी क्वेश्चन घातले आनी ते 5-6 दीस उरलो आहाय क्वेश्चन घालपाचे कंटिन्यूअस घालीत रावले। ते आमी रेजोल्युशनूय घातलें काल 2 रेजोल्युशनाय घातलीं। एक रेजोल्युशन घातलं ते आमी ते तुमचे असं गांव कितें जालें बाउन्सर्स मिसयूज जाता ते एडवांटेज हे ताजेर एक घेतलो आनी एक आमचे इंटर विलेज कमिटी करपाक ते आमी गोंयकार सदांच शांती केन्नाच लोफडे जायना आसले पण आतां जायते कडेन कोण भायले येवन आतां लोफडे करतात ताका लागून एक विलेजान सगळ्या रिलीजनांतले एकठांय जावन एक कमिटी जावची तेंय आमी एक रेजोल्युशन घेतलो आहा।